बापा स्वर्गा वेल्या. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या, तुझी भुरगी एकठांय जाल्या, एकाच मनान, एकाच काळजान, तुझे मुखार आमी येता. एकाच मनान, एकाच काळजान, तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. ह्या मिसा भेटेन वांटो घेवचे आदी जे सोली देसां जे आमच्या मनां काळजान आसा ती मी भावार्थान देवाच्या हातांत घालुया. हाजें भोव करून फादर सिमा फेर्नांदीस हाचे पासत मागुया की आज ताका विस्वाची ओर मेळटली. देवान ताका खूब देणें दिवं, खूब आशिर्वाद घालूं. आमी ह्या वेळार ताचे पासत मागुया. तशेंच आमच्या पातकाचो उगडास धरून देवाचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सुपरदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागवत सदां सांगपार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुपदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणां जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सरेस्पर आमच्या बापा तूंच आमचो बोरवासो आनी आमचें बळ. आमी इतलीं उत्सुक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळ्या काळजान आनी सर कोन्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वयलें वाचप. आहाब सामेराचो राजा हाजे राजमहाला बोगलेक जेझिरेलांतल्या नाबोताचो एक दाको मोलो आसलो. आहाबान नाबोताक म्हणलें, वारें लावंक तुजो दाको मोलो म्हाका दी, कित्याक तो म्हज्या घरा बोगलेक पडटा. तुका जाय जाल्यार म्हज्यान ताजे बदलेक दुसरो अदीक बरो मोलो तुका दिवंक जाता. अशें नाका जाल्यार पयशांनी तुका ताजें मोल फारीक कोत्ता. नाबोतान आहाबाक जबाब दिलो, म्हज्या पुर्वजांचें दाज हांवें तुका दिवचें हें सर्वेस्पोर निर्मूळ ना जावं. म्हज्या पुर्वजांचें दाज हांव तुका दिवचो ना. ही जेझिरेलाच्या नाबोताची उतरां आयकून आहाब दुखेस्त जालो आनी रागान भरोन घरा गेलो आनी आपले भाजेर वचून न्हिदलो आनी ताणें आपलें तोंड दुसरे वाटेन केलें. तो जेवणूय घेना जालो. जेझेबेल ताची पोतीन ताजेशी आयली. तिणें ताका म्हणलें, तूं इतलो चिंतेस कित्याक आनी कित्याक तूं जेविनाय खायनाय? जेझेबेलाक आहाबान जबाब दिलो,
जेसरेलाच्या नाबोता कडे हांव उलयलो आनी ताका हांवें म्हणलें, तुजो दाका मोलो म्हाका विकतो दी. तुका जाय जाल्यार ताजे बदलीक म्हज्यान तुका दुसरो दिवंक जाता. पूण ताणें म्हणलें, म्हजो दाका मोलो हांव दिवचो ना. आनी जेजुबेलान ताजे पोतिनीन ताका म्हणलें, इस्रायलाचो राजा तूं न्हय? उठ आनी जेव आनी खुशाल जा. जेसरेलाच्या नाबोताचो मोलो हांव तुका दितोली. म्हणटच आहाबाच्या नांवान तिणें चिटी बरयल्यो आनी ताचेर ताची मोर मारली आनी ह्यो चिटी नाबोता बराबर रावतल्या सगल्यांक जाणट्यांक आनी कुंवऱ्यांक धाडल्यो. चिटीचेर अशें बरयल्लें आसलें, एक उपास परगट करात आनी नाबोताक लोकां फुडें बसोयात आनी ताचे मुखार दोगां खोट्या मनशांक दवरात. आनी ते ताचेर गाराणें घालून अशें म्हणू, देवाचेर आनी राजाचेर तुवें शिराप घालाय. मागीर ताका भायर व्हरात आनी फातरांनी ताजो जीव काडात. नाबोताच्या शारांतल्या लोकांन त्या शारांत रावतल्या जाणट्यांनी आनी कुंवरांनी जेजुबेलान चिटीचेर बरयल्लें तशें केलें. तांणी एक उपास परगट केलो आनी नाबोताक परजे मुखार हाडलो आनी दोगां खोट्या मनशांक ताचे मुखार दवरले. तांणी ताचेर अशें गाराणें घालें, नाबोतान देवाचेर आनी राजाचेर शिराप घाला. तांणी ताका शारांतलो भायर व्हेलो आनी फातरांनी ताजो जीव काडलो. उपरांत तांणी जेजुबेलाक सांगून धाडलें, नाबोताक फातरावून जिवेशी मारलो. नाबोताक फातरांनी जिवेशी मारलो म्हूण आयकुना फुडें जेजुबेलान आहाबाक सांगलें, उठ आनी जेजरेलाच्या नाबोताचो विकतो मागलोलो तो दाका मोलो तुजे आदीन कर. कित्याक नाबोत आनीक ह्या संवसारांत ना. नाबोत मेलो म्हूण आयकोना फुडें आहाब उठलो आनी जेसरेलांतल्या नाबोताचो दाका मोलो आपल्या ताब्यान करूंक तो थंय गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. साबाब सर्वेस्परा म्हजें रुदन आयकून घे म्हणुया. सर्वेस्परा मोशे रुदोन आयकून घे. म्हज्या उतराक कान दी सर्वेस्परा, म्हजें रुदन आयकून घे. तुका उलो मारता म्हाका चीत दी, म्हज्या राया म्हज्या देवा. साबाब सर्वेस्परा म्हजें रुदन आयकून घे. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, नश्टांक तूं लागीं घेनाय. गोरवीश मनशांक तुजे मुखार बडाय करूंक थांक ना. साबाब सर्वेस्परा म्हजें रुदन आयकून घे. उनीत कोत्तोल्यांक तूं विडटाय, फोटकिऱ्यांचो तूं नास कोत्ताय. रोगताक तानेल्ल्या आनी लवटीक मनशांचो सर्वेस्पराक कांटालो येता. साबाब सर्वेस्परा म्हजें रुदन आयकून घे. शिव वर्तमानाक उबी रावया. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो.
सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं मात्या प्रमाणे जोगुस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें अशें म्हणलोलें तुमी आयकलां दोळ्यांक दोळो दांताक दांत पूण हांव तुमकां सांगतां तुका वायट कोतोल्याक तूं आडायनाका कोण तुका उजव्या पोळ्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोळो ताका दाखय कोण तुजें आंगावळें व्हरूंक न्याय सोबेंत विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय दी आनी कोणूय तुका एक कोस चोलूंक बोल करीत जाल्यार 2 कोस ताच्या सांगातें चोल तुजे कडेन मागीत ताका दी आनी तुजे लागीं उसणें मागून घेवंक सोदता ताका पाठ करूं नाका क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या बाबा भयणीनो जेजू संवसारांत आयलो आनी आमकां आमचें जिवीत सारूंक एक नवो रस्तो दाखयलो नवी चाल नवो रस्तो जेजून म्हणलां हांव रस्तो आनी हो रस्तो वेगळोच जो रस्तो आमी पळयता संवसारांत चलता तो रस्तो असो रस्तो न्हय वेगळोच हो रस्तो मोगाचो आमी आयकलां शुभ वर्तमानान ताचो एक जेजू म्हणटा जर कोणें आमकां दुखयल्यार आमचो अपमान केल्यार ताका त्याच मापान दिवं नाका दुसऱ्याच मापान आनी दुसऱ्या मापान ताचो मोग करात आनी जेजू आपल्या जिवितांत होच रस्तो चल्लो ताच्या शिश्यांनी ताका दुखयलें ताका जेजूक दुस्मान आसले फारीसी जुद्य धर्मशास्त्र अधिकारी ताणें तांकां जेजू दुखयलें पूण जेजून तांकां त्याच मापान दिवना तांचो मोग केलो खास आमी आमच्या जिवितांत नियाळ करुया जो रस्तो आमी चलता तो जेजून दाखयलो रस्तो हो वेगळोच खास आमी जेजूक मागोया आज जो रस्तो जेजून चल्लो त्याच रस्तो आमी चलोंक देवाचो आदार मागुया आमी गीत घेवया पेज नंबर 42 C32 सर्वेस्परा देवा सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणेल्या सोऱ्याचे ही भेट तुका मानता तोशी कर हे भेटीन घालता सुख दुख आमचे याज्ञिक पवित्र उतरा म्हणटलो बदलून या सोऱ्याचो आमचे देणे करूंक पावतलो क्रिस्ताची कुडकोत क्रॉसाचो म्हजे बाबन आमचें बलिदान देवाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता ताचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय तर कुडी आत्म्याच्या पोसनाक गरजेचें जेवणखाण सदांच आमकां फावो कर हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेदारा सासनांचे देवा सोर्क आनी सोर्त आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें
ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं वचनां आनंदान कोत्ता तुजी सेवा. पृथ्वीर तुका वाकाणटा तारोन मेळ्ळी तुजी पोरसां. स्वर्गा एका ताळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या सोंता भक्तांची सभा देखून सगल्या देवतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरीन तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 तलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्या जाणून ही देणी पवित्र करून मागता. जावन ती आमकां युगुस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्त मरण सोसूंक वचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळस नव्यान सासणी कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गोठ परगोटुया. सोम्या जेसू तुझें मरण आमी समोर उमताव. तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगोटाव. तुज्या येण्याक आमी अत्रेकताव. बापा जिवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी वचत वंडोवान काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी कूड वचतले आमी समेस्तान पोत आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्पर आख्या सालुत पोत सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सोलियानीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोच्या बस मेल्ल्यान तेमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. ताका दुसऱ्या गोटीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पुरसोल मोकामोळ पळोवंक फावो कर. आमची दुआ करून मागता. आंकवा मदची माये सांगाती तिचे पोती भाग्यवंत जुसे भाग्यवंत दोर दुता आनी सुख मारल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासना सुखांक आमकां वांटो दी. तांय सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सोड वडवण आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनांक. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोश. आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. तुज्या सुखाक कसो येणी बरेंशें वतरेकता तर आमकां तुज्यो उदक काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक प्रासुडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासनाच्या सासनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजो चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटली, आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटली, आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटाय ती शेलीच्या जेवणा पयल्यांत तीच सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण दिशा एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 47 D2. आमी सोगलीं एक. Shiva
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या हातांतले आमी घेतलां तें जीवचे कुडी रोगताचें जेवण तुजे सवें आमच्या एकवटाची खुणां. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सोबेन काळजान मनाचो एकवट दिसान दीस वाडोय. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सरस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुप्रदात देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. भगवंत फ्रांसीस शेवराक मागणें. भगवंत फ्रांसीस शावियरा, जोशे मोगान तुजें काळी सगळें चल्लासतालें. देखून देवचें नांव आनी बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोडलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. जोन एकल्यान आमकां जाय तें मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाडटा. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 93 F17 पवित्र भेट मिसाची.